क्रिस्त देय मोगाच्या भावांनो आणि बहिणींनो, हालेलुया सणवार आणि आयच्या दिसा आमच्या इगर्जेनी कसलोच संभ्रम ना. कितें संभ्रम आसा तर तो आयच्या दिसा सांजेर पास्काच्या जागरणेद्वारे तो आरंभ जाता. सगळ्या पवीस सभेंत मौनपण, आखी पवीस आवाज मौनपण सांबाळटा. इगर्जेनी घंटी वाजिनात वा मिसाचें बलिदान भेटयनात, सगळे मौनपण. आणि पवीस सभा निजायकी हे मौनपण, हे सायलेन्स फळां बरीत करूंक हर एका भावार्थ्याक आपोवण दिता. हे मौनपण आमचें कशें घेवचें आनी कशें फळां बरीत करचें ह्या विशयांत आमी थोडो नियाळ करया. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हाचे उपरांत अरिमथायेच्या जुजेन जेजूची कूड घेवन व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली. पिलातान रजा दितच ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. जेजूक आदी रातीचो मेळोवंक आयिल्लो निकोदेमी रक्तांबळ आनी लोलिसर भरसून केल्ली 30 किलो तितली मिसळवणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांचे मातयेक पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माखून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुट लायली. जेजूक कुडसायलेले सुवातेर एक मोळो आसलो. तांतू येदोळ कोणायकी दवरूंक नासलेलो नवोसी एक फोंड आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान आनी फोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक तांणी तांतू दवरलो. भावा भयणीनो, आयचो दीस आमी दोन नदरेन पळोवप येता. एक राखून रावचो आनी दुसऱ्यान जो आनंद भोगूंक आसा तो भोगच्याक तयाराई करचो. आनी दोनूय करूंक आमकां पवित्र सभा एकच आपोवण दिता, मौनपण आमी सांबाळया. भायल्या मौनपणाच्या की आंतरीक रितीन आत्मीक रितीन मौन जावंक आमी शिकया. भावा भयणीनो, राखून रावचें, मौनपणान राखून रावचें हे आळसाय न्ही. आळसायेन बसून आसचें न्ही. बगार कितेंगी जावन गेलां आनी ताच्या फलितांशाक अत्रेगान राखून रावचें. आनी ह्या वेळाचेर थंयसर आडंबर ना, उतराणांत आवाज ना, पूण भायल्यान आनी भितरल्यान मौनपण, मौनपण मात्र. पूण जी राखण करना आसा, जाका राखता आमी, हें बरवशान रावचें. वेटिंग इन होप, निराशेन भरलेलें राखण रावचें तसलें जिवीत न्ही. बगार बरवशान राखण रावची ही घडी, हो दीस. खंयच्याक आमी हो दीस सरी करयेत. एक रैत गाद्यांत बी ओंपल्या उपरांत कोसून सक्कड तयार करून त्या गाद्यांत बी ओंपता आनी ओंपल्या उपरांत राखून रावता, बरवशान राखून रावता. निराशेन न्ही, बरवशान. कित्याक तो जाणा तें बी किरलोन येतलें, नवी पालवी तिनसर येतली, 5वी पालवी उदेन येतली आनी तिनसर तें घाल्लें बी एक ल्हानशें किरलोणेवचें झाड जातलें आनी थंय तावन येतलो फळ. भाव भयणीनो, राखून रावचें, राखून बसचें. अत्रेगान कितेंगी घडूंक आसा म्हणल्या बरवशान. आनी त्या दिसा सुम्याक थंयसर फोंडांत दवरल्या घडये आख्खी पृथ्वी राखून रावली आसतली, आख्खी पृथ्वी राखून रावली आसतली. आनी सोडवण देखूंक आशिल्ल्या मनशां बराबर, थोडेच मनशां बराबर आख्खी पृथ्वी त्या पुनर्जिवनपणाक, सोम्याच्या पुनर्जिवनपणाक, ह्या सोडकेक, सोडवणेक राखून रावली आसतली.
आनी राखून रावलो तो बरवसो व्यर्थ जावंक ना. त्या राखून रावल्या बरवशाक तांकां प्रतिफळ मेळ्ळो. हांगासर कसलोय उद्वेग ना, कसलोय उद्वेग ना, टेन्शन ना, निराशेची मोड आनात वा कितें घडटलें म्हणून एका रितीन भियान पडची गडिता न्ही ही. हो दीस नियाळचो, जें कितें करीत जाय तें करन जालां, मेळच्या त्या कुरवाक, जैताच्या कुरवाक हांव राखून आसा. हांगासर झुजोंक ना, हांगासर कसलेय भयंकर गडितां करूंक नात, पूण अत्रेगान बरवशान राखून रावचें. सोमी ह्या संवसारी आयलो, ह्या संवसारी आयलो आनी ताचें मिसांव जे बापातावन ताणें घेतलेलें तें पूर्ण केलें. बापा तुजी खुशी जावं म्हणून सुरवेर तावन आखेर पर्यंत ताणें म्हळें आनी ताचें मिसांव संपूर्ण जालें. आनी आमच्या सर्वांची पातकां ताणें कुर्सार वोवून थंयसर मरण, कुर्साचें मरण सोंसलें आनी आपणाकच बापाक भेटयलेली खाणीक जावन दिली. आनी मनशा सैमा प्रमाणें कशें मनीस कुडींत आसचो मरोंक जाय, कूड आसची ती मरोंक जाय, तशेंच सोमी मरण पावता आनी ताका थंयसर निकेपितात. तिसऱ्या दिसा हांव जिवंत उरतलों, तिसऱ्या दिसा हांव जिवंत उरतलों म्हणलो सोमी बापान दिवच्या त्या वडो जैताच्या कुरवाकी अत्रेगान रावलो आसतलो. भाव भयणीनो, 3 दीस थंयसर आसात ही. तिसऱ्या दिसा हांव जिवंत उठयतलो म्हूण सोमयान सांगलें, पूण त्या दिसा थंयसर त्या सोराक जेजू सांगलें आयच्या दिसा तूं म्हजें सांगता थंयसर वैकुंठांत आसतलोय. 3 दीस घेतले गे सोमयान. आमी लॅक करूंक गेल्यार थंयसर 70 आनी 2 घंटे नात. थोड्याच वरांनी सोम्याक जिवंत उठयल्लो आमकां दिसून येता. कित्याक दुसऱ्या दिसा फांत्या परार उजवाडच्या आदी मागदलाची मोरी फोंडासरशी आयली. थंय सामादेच्या तोंडाक दवरलेली शिला पाटी लोळयली तिणें पळयली आनी ती वचून सांगता सोम्याक हांवें देखलो, सोम्याक हांवें देखलो. पळय थंयसर 3 दीस आमकां दिसून येनात. पूण भाव भयणीनो, आमकां एक सवाल आसूंक पुरो. सोम्यान 3 दीस म्हूण सांगलें, पूण थोड्याच वरांनी तो जिवंत जालो. निजाय की थंयसर ताचे शिस आनी मोरी देवा लागीं निरंतर विनवणी करनासतली जावं पुरो. देवा लागीं तांणी केल्ली निरंतर विनवणी त्या मोरयेन, शी वॉज प्लिडींग वीथ गॉड, निरंतर विनवणी केली आनी इतलें पुरो केल्लो देव तिचे ते खालते मागणें ती विनवणी आयकनासतना रावलो गाय. आनी खंडीत जावन देवान जेजूक जिवंत उठयलो. भाव भयणीनो, आज हो वर्तो मिस्तेर आमी नियाळूंक तयार जाता. हे जिवंतपण जेजूचे मात्र न्ही, बगार आमकां हर एकल्याक तुका आनी म्हाका फावो जाल्लें तें इनाम आमी नियाळूंक तयार जावंक आसा. देखूनच हें इनाम, हें देणें वर्तें पुनर्जिवंतपणाचें आमकां दिल्लें नियाळचे आदीं भाव भयणीनो, ह्या मिस्तेरा विशांत मौनपणय नियाळचें भोव अर्थाभरीत जावन आसा. जें मौनपण आज आमी सांबाळटा हें गुड्डू मौनपण न्ही, पट्टू मौनपण न्ही, बगार बरवशान भरलेलें, प्रेग्नंट वीथ होप, बरवशान गर्भेस जाल्लेलें मौनपण. कित्याक हांगासर आमी कितेंच घडोवंक ना म्हणल्यार बडी राखून रावचें न्ही. बगार कितेंय भोव आपुरबायचें घडलां आनी ताका एक आपुरबायचें फलितांश मेळोवंक आसा आनी त्या फलितांशांत आमी हर एकलोय वांटो घेवंक आसा. देखून बरवशान आमी राखून रावचें जावन आसा. हें आयचें मौनपण भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत जायते फावटी जापी नासलेली सवालां उदेतात. हांगासर राजाव ना, राजाव हाका जाप दिवंक शकना, बोगणाय जायते फावटी जाप दिवंक शकनात, पूण मौनपणांत मेळटा जाप. आनी हें मौनपण जावंक जाय बरवशाचें मौनपण. निराशेचें मौनपण असल्या संगतेक जाप दिवंक शकना. तेदाळ निजाय की केदाळा असली सवालां जापी नासली सवालां उदेतात, आमी हेवशीन तेवशीन धांवून आपटोन शेवटोन वेता. ताच्या बदलाक मौनपणांत, बरवशाच्या मौनपणांत आमी रिगोवंक शिकता तर आमकां न्हीज जावन जाप मेळटली. त्या दिसा मोरी आनी शीस सोम्याक फोंडांत दवरले उपरांत
तेणे आवाजान दावले ना जावं पुरो पूण मौनपणी बसोन बोरवोशान जें कितें सोम्यान उसारलें तिसऱ्या दिसा हांव जिवंत उरतलो, तिसऱ्या दिसा म्हाका जिवंत उठयतलो बाप म्हणून सांगून राखून रावले. खंडीत जावन भाव भयणीनो तें बोरवोशाचें मौनपण तांचें जावन आसलें. हें आमकां कशें दिसून येता. मागदलाची मोरी वचून शिसांक भेटता आसतना ते थंयसर आसले आनी ती सांगूंक शकली आळे पळय तांकां सोदून वचोंक ना ती, पूण ती तांकां भेटले आनी ती म्हणाली सोम्याक हांव भेटला. आनी ती म्हणटा आसतना तांचे थंय तो संतोश वाडून आयलो. कित्याक बोरवोशान ते राखून रावले. निराशेन न्हय भाऊ भयणीनो, मौनपणी आमकां फायद्याचें जायचें. मौनपणी फायद्याचें जायचें. कित्याक साहित्य पोटी आमी आमच्या जिवितांत मौनपणी रावूंक शिकना. त्या देखूनच आमचें इतलें टेन्शन, इतले रितीची कारणदायी बेजाराय आमकां दसूनच आसता. केदळा आमी आमच्या जिवितांत मौन जावंक शिकता. टू बी सायलेंट. सायलेंट म्हळ्यार भायल्या आवाजांत हांव आमकांच मेकळें करचें मात्र न्हय, भितरल्या आवाजांत हांव आमी आमकांच मेकळें करूंक आमी शिकोवंक जाय. आनी त्या वेळाचेर आमकां नीज आमकां कितें घडटा आनी हांव कोण जावन आसा, म्हजें जिवीत कितें जावन आसा हाका जाप मेळटा. भाव भयणीनो, मौनपण आमकां फायद्याचें जायचें. आज मनशाक मौन रावूं नाका. कित्याक वी डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट द रियालिटी. कितें वास्तवीक संगत आसा ती आमकां वळखून घेवंक नाका. जें कितें म्हजें तें उणेंपण आसा, जें कितें आवाज म्हजें तें आसा तो म्हाकाच वळखून घेवंक नाका. देखूनच भायल्या आवाजांत आमी इतले मेतेर जावंक आशेता. आमकां सायलेन्स दोसता. मौनपण आमकां दोसता. सायलेन्स डिस्टर्ब्स अस. भाव भयणीनो, आयच्या दिसा लेट अस अलाव द सायलेन्स टू डिस्टर्ब अस. मौनपणाक आमकां दोसूंक आमी सोडया. जायते फावटी आमी दोशीत हांव सुडका जावच्याक मौनपण घेता, पूण आयच्या दिसा हे मौनपण आमकां एका रितीन दोसून दी. आमी मौन जावच्याक हे मौनपण आमकां दोसून दी. कित्याक जायते रितीचें आमचें तें आसलें तें उणेंपण, भितर कितें गोंदळ आसा, घुस्पड आसा, तो नियंत्रण करूंक, तो मौन करूंक हें मौनपण आमकां आदाराचें जातलें. सगळो दीस कानाक शिरकावन कांतारां पदां आयकोनचें, वा सगळो दीस टीव्ही आवाज करचो, वा थंय हांगा आवाजांत भरचें. आयच्या दिसा फुडें आमी थोडो वेळ मौनपणी रावूंक शिकया. आनी पळया, आमच्या जिवितांत उदेंच्या सवालाक थंयसर आसा जाप. विल फायंड अ आन्सर एट द कोर ऑफ आवर बिईंग. आमकां जाप मेळटली थंयसर. आनी भाव भयणीनो, मौनपणांत देवाक भेटोवंक साध्य आसा. जायते फावटी आमी चिंता व्हड आवाजांत आमी देवाक भेटता. ना, तो आवाजांतच आमी वेताले. हांव रायांच्या पयल्या पुस्तकांत एलिया प्रवादीच्या जिवितांत घडिल्लें तें घडीत भोव अपुर्बायेचें अध्याय 19. रायांचें पयलें पुस्तक अध्याय 19. थंयसर आमी पळयता जेजेबेल राणी एलिया प्रवादीक जिवीशी मारूंक सोदता आसतना तो होरेब दोंगराक पळोवन धांवता. आनी थंयसर एका माट्या लागीं तो वचून बसता. व्हड आवाज जगलाने, वारें वादळ, देव ताका दिसून येना. बुरवूशान तो बसता. आनी केदळा प्रशांतता आसलें, प्रशांत वारें थंयसर व्हाळोवंक सुरू जालें. आनी देव त्या मौनपणांत ताका भेटलो. देव त्या मौनपणांत एलिया प्रवादीक भेटलो. भाऊ भयणीनो, असल्या मौनपणांत आमी देवाक भेटोवंक प्रयत्न करया. हर एका क्रिस्तवान राखून रावचें. हें व्यर्थ तरी राखून रावचें न्हय, हें बरवशान राखून रावचें. जशें शीस मोरी जेजूच्या जिवंतपणाक बरवशाच्या मौनपणांत राखून रावली, तशेंच आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत बरवशाच्या मौनपणांत राखून रावूंक आसा. कित्याक जोडच्याक जें इनाम क्रिस्तान पयलें सोडलें, पुनर्जिवंतपणाचें तें इनाम तें देणें. आनी तें आमकांय हर एकल्याक फावो जातलें. भाव भयण, आमचें हर एकल्याचें पयण त्या कुशीनच जावन आसा. सासणीक जिवीत जोडच्या कुशीन आमचें हर एकल्याचें पयण जावन आसा. जें जिवीत पयलें सोम्यान जोडलें आनी तें देणें जावन ताच्या कुर्साच्या मरणा मारिफात, जिवंतपणा मारिफात आमकां दिलें, तें जोडूंक आमी हर एका क्रिस्तांवांनी बरवशान राखून रावचें जावन आसा. देखूनच हांवें म्हळें
हे राखून रावचे व्यर्थ न्ही, निराशेन भरलेले राखून रावचे न्ही, आमी अत्रेगान उर्बेन मोगान भरलेले भरवशान भरलेले राखून रावचे आमचे क्रिस्ती पयन हें जावन आसा. भाव भयणीनो, आमचे कश्ट ते व्यर्थ कश्ट न्ही, ते कश्ट व्यर्थपणी सोंसचे खातीर न्ही. सोम्यान कुर्सार कस सोंसले आमकां सोडवून दिवच्या खातीर, तुका आनी म्हाका सोडवून दिवच्या खातीर, आमच्या सर्वस्वा खातीर सोम्यान ते कस सोंसले. आमकां क्रिस्तांवांक मेळचे कश्ट भाव भयणीनो व्यर्थ जावचे नाका. ते अनेकलेच्या सर्वस्वा खातीर आमी भेटोवया आनी क्रिस्ताच्या त्या पाशावांत आमी वांटो घेवया. आनी त्या दाडा हे कश्ट सोंसले उपरांत आशिर्वादां खातीर आमी राखून रावता आसतना निजाय की हो वेळ बरवशान भरलेलो वेळ जाता. टायम ऑफ होप, निजाय की बरवशान भरलेलो तो वेळ जाता. सोमी कुर्सान मेल्ल्या उपरांत बापान ताका थिंगसर कुसोन वचूंक सोडूंक ना. जे ताणें सोंसलें ताका इनाम जावन देवान सुम्याक उंच उबारलो, जेजूक उंच उबारलो. हेंच आमी सतमंतान म्हणटा, सुम्यान ताका उंच उबारलो. भाव भयणीनो, आमी ह्या क्रिस्ती जिविताचे पयन मुखारसून वेता आसतना जायते फावटी निराशेची मोडां आमच्या जिवितांत उदेत आसतना, जायते फावटी आमच्या जिवितांत चड आनी चड आवाज उगदतना आमी एका रितीन भिवकुरे जाता, निराशेन भरता आनी सगळें संपादलें म्हणून, सगळें नाश जालें म्हणून आमी चिंता. हें चिंताप जावन आसा कोणाचें जिवीत, बरवशाचें जिवीत जावंक ना तांचें चिंताप हें जावन आसा. जुदेवाणी चिंतलें, फारिजावाणी चिंतलें, सगळें काबार जालें. म्हळ्यार जो आमकां आडपाय दिवनासलो ताका आमी नाश केलो आनी आमी संतोशान आशेत सगळें बरें जालें म्हूण चिंतलें. पूण जी कोण जेजूचेर फाती येयल्ली, जेजूच्या मोगाच्या शिसांक आनी ताच्या आवयक सगळें सोंपोवंक ना. सगळें सोंपोवंक ना कित्याक तांचें जिवीत बरवशाचें जिवीत, बरवशाचें जिवीत तें जावन आसलें. आनी भाव भयणो, आयच्या दिसा म्हणल्यार पुरे ती राखून रावली जैत देखच्याक, जैत देखच्याक ती राखून रावली आनी ताचो अणभव तांकां दुसऱ्याच दिसा पळोवंक मेळ्ळो. भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत बरवशान राखून रावता आसतना मौनपण स्विकार करूंक शिकया. हे मौनपण आमकां निजायकी एका रितीन बरवशान भरतलें. जायते फावटी आमी निराश जाता, केदाळ आवाजानूच बुडोवन वेता, त्या दाडा आमी निराशी जाता. केदाळ मौनपणांत संगती स्विकार करूंक शिकता आनी त्या दाडा बरवसो कितें म्हणलो आमकां सारकें समजून येता. भाव भयणीनो, आयच्या दिसा थोडी मिनटां पणी मौन रावूंक आमी प्रयत्न करया. जायतो आवाज सगळें वर्स आमच्या जिवितांत आसा, जायते संभ्रम आसात. जावं पुरो विविध रितीचे संभ्रम आमच्या कुटुंबांनी जातात, बरें फाल्यां म्हणटा आमी असले जातात. आमच्या इगर्जेनी जायते संभ्रम जातात, आत्मीक संभ्रम, स्पिरिच्युअल सेलिब्रेशन्स, मिसाची बलिदानां, रेतिरो, आराधना अशें जायते आसात आनी सगळ्यांत आवाज आसा. पूण आयच्या दिसा पवित्र सभा संपूर्ण मौनपण पाळटा, संपूर्ण मौनपण पाळटा आनी बरवशान क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपण संभ्रमूंक, क्रिस्ताचे पुनर्जिवंतपण संभ्रमूंक बरवशान राखून रावता. असलो बरवसो आमचो करया आनी सोम्याक भेटच्याक, पुनर्जिवंत क्रिस्ताक भेटच्याक आमकांच आमी तयार करया. भाव भयणीनो, परत हांव उलो दितां, आमी हर एक क्रिस्तावान आयच्या दिसा पवित्र सभे संगी मेळोन थोडी मिनटां पणी मौनपणी रावोन खंयच्या एका जाग्यार बसून थोडो वेळ कुर्सूंक प्रयत्न करया. आनी त्या मौनपणांत आमी वेळ करशीत आसतना निजाय की आमी संभ्रमूंक आसचो. आयच्या दिसा सांजेर पास्काच्या जागरण वेळार संभ्रमूंक आसचो तो पुनर्जिवंतपणाचो मिस्तेर पास्काचो गोठ निजाय की अर्थभरीत जातलो आनी फळां भरीत तो जातलो. सांगत आस आमचें जिवीत जशें आसा तशेंच स्विकार करूंक हर एकल्याक आमकां प्रेरण मेळटलें. हें मौनपण फळां भरीत जावंक तोच क्रिस्त आमकां आदार दिवं दी. आमेन.